property? Where? Where? Show your boundary. किती कोण बरं हांव कायद्याचें करतलो हांव जीप काडटलो तीं करतलो यो कोण टायप मागीर अरे भाई कायदा नाही म्हणजे कायदा गावपाला बस बंद कर ना बस बस गाडी बस ना तू आता बस ना तू गाडी बस ना बरं ना तू जायचं पण ठीक आहे वर गा फुला हाय काय केला आता बस मग बरं हाय काय केला हाय काय केला हाय काय केला आणि तो इंस्टाला बरं तू नका हांव इंस्टाला तू गाडी बस ना गाडी बस तू गाडी बस बस आणि जायते बस नाक रे बस नाका त्यांनी चोरी केलं ना मर्डर केलं ना राईट झालं आमचे बऱ्या कोता आहे रायटाचो कोटा खाली बुडोन मेल्या कोण तुमची तोले तुम्ही येतोले हिंगा तुम्ही येता काय म्हणून घरा आमच्या चोय मरे किती जाता ते चिंच मरे मर्डर अरेस्ट कोताय बारा म्हणजे स्वतःचा कोताय किती कोताय बकराम गेल्या very promise to remove 1 month before rain. The rain is telling you. The rain told you when you are when they are coming. आर्ग्युमेंट करला No argument. This is not kind of what before rain. Okay, what do you do? You will arrest me. Arrest. तू आर्ग्युमेंट कर ना Okay, I will argue. God give me brains, and I'm in India, free India. What don't argue? Well, rains. When rains will come, God knows. Suddenly they'll come. Last day what happened? Don't argue. Don't argue. If you all can't argue. आयज हिंगा इश्यू आहा कितें हें तोरी हिंगा बंद केलें जाल्यार आख्खी शेतां हिंगा बुडोवन शेत रोवपा मेळपा ना आनी आतां रोयलो आहा ती लिवपा मेळपा ना हे सगळे लोकांक आनी आख्खें हिंग फ्लोटेड जातलें हिंगा बसतलें उदक कित्याक आतां हे 15 दिसांनी ती ओपन कोत्ताय आनी ती रिवरलायटां घालताय थिंगा हितून दर्या सुटाय उदक कित्याक हें बत्त हें सगळें वयलें ओमया साय विहार वेस्ट वॉटर हितून येता आनी हें सारकें फ्लोट जाता पावसाळ्याक तें जाता आनी वेस्ट वॉटर हितूंतल्यान सगळें फ्लोट जाता आनी तेका लागून आमी गेले हें लोकांक हिंगा गांव बुडना जावपाक हेंक सांगपाक पूण पुलीस तांकां जबरदस्तीन काम करूं लायता तुगे लिगल हाड लिगल तुगे हें हाड सगळें लिगल हाडल्यार तो थिंगा हिंगा कांसाल्या पयर फाटी लिगल डॉक्युमेंट हाडल्यार तेणें फोर्सान काम करूं लायलें ते लिगल कितें म्हणटा कांय सोद म्हणत तो लिगल कितें हाड म्हणटा The drain way which is there for the water to be drained is being blocked over here. So you can understand if it is blocked, the water will be in the houses. Second thing, we have been fighting for this. They have to show us the plans, what they are doing. Nothing is told to us. They just barge in, they do the work as and when they want. They don't even consult the landlords, nothing. Is it right? That is a big question mark. I phoned the RVNL the other day and I told them I personally want to come with the villagers and see the plans, what plans they are having. So when I spoke to one of them, he is telling me you don't get this one, that one, all the knowledgeable people who knows about this project. He doesn't want them over there. Is it right? The common people, they are not aware of certain things, the rules, the way it should work. So you cannot have a project here where you are not taking into consideration the local people. You take the local people into consideration, see what are their demands, what they want, whether it is for the welfare of our state or welfare of our village. Everything should be considered and then decided on a project. So this project, whatever is happening, will create troubles. It will create troubles. Now in monsoon, I mean in summer season, if water is entering some of the houses, you can understand what it will be during monsoons. या घर आणि
वो तो ट्रिब्युटरी तो रिवर तो वचपाचो तो ब्लॉक जालो आहा उदक तेचें ते भाशेन जोरगत बोरले म्हणटा सांग एक फोर येता जोरगतचें उदक सारकें वयर येता सारकें खंय पर्यंत येता हांगा ओके आसा बरें थिंगा पावता सारकें कशें दाखय तोय सायडीन एस्पेक्टांचें थंय पावता सारकें बोल्ले रेपा सारकें बोल्ले सारकें आनी शोयत सारकें उदकाचें सारकें केन्ना पावसान पावसान न्हू केन्ना जोरगत जाल तेन्ना हे भाशेन केन्ना जोरगत जाता न्हू तेन्ना हे भाशेन पावसा सारकें फर पावसा फ्लोर आसता न्हू पावसा उदक आनी जोरगत म्हळ्यार सारकें बुट्टी जाता सारकी मागीर तेन्ना खंय वयता तुमी तेन्ना आनी कितें रावचें पडटा ती सुकती जावपासून रावची पडटा आनी कांय ना इतले दोन एक 1.5 फूट न्ही 1.5 फूट भरता हय फूल अख्खे एरिया भरता हो हे मुखेल्यान सावन वयता सारकें उदक सारकें हे फूल एरिया हय आनी हे जे काम जालें जाल्यार कितें जातलें मागीर तेंच्यान सांगूंक जायना आतां इतलें जालें आनी म्हाजें काम जालें आनी आमी मरपाचें फोंडा वचोन रावपाचें गव्हर्मेंट चिंता फोंडांतूच धाडपा आनी कांय ना चाय चिंतना आमगे सगळ्याक हें कंप्लेन कलेक्टरा DP कलेक्टर मामलतदार सगळ्याक कंप्लेन दिलो हांवें. See, now here the landowners and farmers, they called Verna police station, and the PI promptly came here, okay, to show them what is the how the land is being encroached. आमची tributary कितको ती बंद कोता ती, and when the people started raising the voices, why? People started raising the voices for the simple reason that with police protection, the RVNL is executing the work, which is gross violation of every law in the land. इशू कितें आसा इशू कितें आहा तो आतां ती तें आतां आमची म्हज्या टू माय लेफ्ट एक ट्रिब्युटरी आहा टू द रिवर्सल, मेजर ट्रिब्युटरी टू द रिवर्सल, वेर देर इज टायडल मुवमेंट्स, दे हिंगा सुकती बत्ती जाता, टायडल मुवमेंट जाता. सो वॉट आय एम सेईंग इज हें तें RVNL तें आतां बारीकशी पायप घालन आनी आमचो व्हडलो हें आहा हिंगा फाटल्यान आमच्या सांकोड म्हणटाय ताका आमी कोंकणी भाशेन, व्हडलो सांकोड मेजर वन, तो तेणें तें पुरोय ती पायप घालन तें उदक आतां तें आर पार करपाक वता. every time such efforts are done, even in some areas they were done in Goa, it is failure, because you cannot control the tidal movements by installing small diameter pipes. एक फारोज आहा तें उदक हें आख्खें भोंवता. There is about 3 to 4 meters उदक जाता हिंगा on the land mass itself. I'm not talking of the tributary. हें उदक तें कितको कंट्रोल करतले. हें आतां लोकांचे टायम येयला, शेत रोवपाचो टायम येयला हिंगा आतां. म्हजे फाटल्यान शेत कसलो आहाय, थोड्याक 2 म्हयन्या ती शेत न्यू हें घातली आमची किलोपा घातलें, ताम घातलें. हांव कितें म्हणटा, हें तुमी आतां हें कितें करूंक सुटल्या? लोकांन कितें म्हूण आयकपाचें आनी पुलीस म्हज्या रायटान न्हू आटीन हो गांव आहा, उणें 400 फामील आहा हिंगा. बेलें म्हणटा हिंगा, बेलें पाली सगळी जाती, आनी आमचे जायतो गांवचो लोक आहा हिंगा, पोश्टी हिंगा. आतां तुका दिसती पडलें कितले हिंग सांगोड आहाय ते पुर्तुगेज एराट बांदलोले लोकांक वाळटी करपाक. ड्रेनेज कितली आहा हिंगा, स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेनेज कितल्यो आहा हिंगा, ते सगल्यो नश्ट जातली. हांव कितें म्हूण सांगता, हें तुमी कोत्ता तें चिंतून करात. It is not that we are opposing the double tracking just for nothing. We are opposing because it is going to destroy whatever is left of this vibrant, most vibrant place in Goa. आमच्या हिंगा सगळे people are mostly self-sustained people. They are into farming, agriculture. हें आमचें खाबार जावपा जाय करून दिना. एका टायम गव्हर्मेंट म्हणटा ग्रो मोर फूड. हें सॅलायन वॉटर आमच्या शेतां येयल्यार ग्रो मोर फूड जातलें. हें सॅलायन वॉटर आमच्या कोकोनट फार्मलँड आहा तितून येयल्यार तें नाल्ल जातलें. ना जाल्यार आमचो लोक थिंग रावता तेंका रावंक मेळटलें. म्हज्या लेफ्ट हँड सायडाक उणें 1,500 ते 2,000 लोक रावता. सो ऑन आयदर सायड यू आर क्रिएटिंग an atmosphere of uncertainty in the minds of the people by executing this project which is not wanted by the people of Goa. If people of Goa do not want, why is government turning a blind eye? Why they cannot find solutions as this by the Supreme Court of India? Krishnapatnam port has been deemed to take coal from the east coast of India. I again appeal to the Goa government. Dr. Pramod Sawant, please लक्षांत घाल तुजें सुप्रीम कोर्टान कितें वर्डिक्ट दिलो तो.
डोंट मेक अस कम ऑन द स्ट्रीट टायम एंड अगेन. आमी सगळे कोश्टी काम करपी आमी.